चिन्हां लक्षणां कशी आसता? चडशे जे पेशंट आमी पळयता ते वयस्कर असता, म्हणजे जाणटे लोक असतात. ते आमच्याकडे पावता तेन्ना त्यांची नजर खूप कमी झालेली आसा. सो पयलो जो सिम्पटम आसा तो पेशंटाक येता तो म्हटल्यार नजर कमी जाला. सो नजर कमी जावप हे पयले सिम्पटम येता. थोडे जे सपोज आमी घेतले प्रोफेशनल्स लायक ड्रायव्हर बीन कोण आसा तांकां जेन्ना मोतीबिंदू अर्ली स्टेजीचेर आसता, अजून फुडें चड वाड जावंक ना, पण अर्ली स्टेजीचेर तांकां ड्रायव्हिंग नायट ड्रायव्हिंग स्पेशली करतना लायटीचे ज्यो हेडलायटी आसता तेचो त्रास जावपाक लागता. सो तेन्ना ते आमचे कडेन येता. आता हे आणि तांकां थोडे फावटी तेजे व्हायट लायट आमी ते बल्ब पयलो तो आमकां वायट म्हणून दिसता, पण थोड्या लोकांक हे व्हायट लायटी कडेन अशे रेनबो कसो दिसता, कलर्स कशे दिसता. सो ताका आमी कलर्ड हेलोज म्हणटा. सो ते सुद्दां सिम्पटम आसता हेचे. आणि हे जाणटेपणाचे जाले. आता भुरग्यांच्या हितून कितें भुरग्यांक सांगपाक कळना, जन्मजात भुरगे और एक 5-6 म्हयन्याचे भुरगे जाल्यार सो ते आमकां घेवन येता तेंचे पेरंट्स. सो ते पेरंट्स कितें नोटीस करता की दोळ्याची जी बावली आसा जी आमकां ती काळी दिसता, ती मंडोळी आसा ती काळी दिसता, ती धवी जावपाक लागता. हेचे आनीकूय कारण आसा, पण वन ऑफ द कॉज म्हटलें कॉमन कॉज म्हटलें कंजनायटल कॅटरेक्ट. सो जी बावली जेन्ना धवी दिसपाक लागता, दोळो तिरसो वचपाक लागता, तेन्ना पेरंट्स आमचे कडेन भुरग्याक घेवन येता. सो बाकीचे सगळे आनी कितें कॉजीस आहा ते आमी सायडीक काडून की मोतीबिंदू आसा म्हणून अशें डायग्नोसीस करता भुरग्याक.